नेक सूपर टेस्टी जावन आशिल्ले कुची मिरची आमची आशिल्ले खोळांब्या गशी एक खोळांब्या पुळची करी म्हण येतं भारी सिंपल आहे असल रेसिपी साक मिगेला षड्रसा कुकिंग चॅनल लाईक शेअर कमेंट करायची आणि सबस्क्राईब करायची तुमगेले फ्रेंड्स आणि रिलेटिव्सांकय सांगायची अक्का खोळांबो म्हळ्यार मिट्टागला लांब जाव का लायक निबर आंबो जाव का अक्का आम्ही गोज्जेनी करता पळय मोवाळो तसं लांब नाही निबर अशिल गट्टेशी लांब जाव का यो आमगेले घरकडच्यो हांव ते दिस आंब्या उपकरीनी पुराय घाला आजी पशी पड मिगेल चॅनल अरे आमगेले घरकड जावची गोंयटा आंबो म्हणटाची भारी एक पोरंबोळ का तेच्या हांव मिट्टा घालचें चिकेची काडयाळशी आसता जाल्यार टेस्ट भारी लायक सन्न सन्न फोड करून शिनून घेवचे आनी शिजोवचें ಒಟ್ಟು एक 15-20 ನಿಮಿಷ भितर जाती रांदई इतले उद्दा घाल न्हू शिजोवचें बरी आंबो मात्र सालनी कसले घालचें ना मिट्टा घालेले आतां इतले एक मासोल करचें आसा सोय आनी मिरसांग चिके तिकू मासोल जाव का इतले जाताना आमगेले घरकड करंट गेले सुमार वेळ राखली करंट येयनी अर्द शूट जाला मागीर कसो करचें बैसन वाटलें ते देखून आईचे घशीचे एक टेस्ट आनीक एकय भारी रुची ही घशी हातान मासोल वाटून जाताना हे घशी टेस्ट सांगची नाही त्याची एक टेस्ट विंगड हातान वाटेल मसलाचे पण अशें करून न्हू मासोल वाटूचो तितलो म्हणटा ते आंबो शिजून आसता मिठा घालेलो आंबो मात्र एक थोडे वेळ पुढे उदकांत घालका ताजें मीठ चिके एक्स्ट्रा आशिल्लें मीठ आमी काडका नाजाल्यार रात्री तिंबत घाल्यार जाता आतां हे फोड्याक हांव मीठ घालनी त्या म्हळ्यार ते मिडशेस मागीर पळोवन मासोल घालून खतखतें तर जाय जाल्यार पळोवन मीठ घालचें एक पण मीठ घालून दवरल्यार केन्नाय मिठा घालेल्या आंब्याची सालाची रांदई खतखत आणू तूक दवरतरी मागीर तें मीठ सोडता तेन्ना चिके मीठ सिजवचे चान्सस ते देखून खतखतें न्हू पण्णनी घालून थोडे वेळ ताजे आरवून म्हणटा पळय ते आरवून जे तर पळोवका पळोवन जे तरी जाय जाल्यार मागीर मीठ घालका सुरवेक मीठ घालून व्हरलेले रांदय बरी दवरल्यार तें मस्त मिठशी जाता घेयात पळय घशांक खतखतायली मासोल घालो तशी खतखतायली आनी एक करबेवसा संपडना तें तशी एक रांदयस पळयाची तुम पूर जन कोरून पळयाची भयंकर एक टेस्ट हाका ते आंब्या पोरंबोळू ती तिखसाणी मिरसाणी आनी ती आंब्याची आमसाणी एक भारी लायक जाती आज्यान काल्लोन जेवच्याक रात्री जताक टेस्ट चेड वरल्या हेरसाक डब्बल रुची म्हण येता तशी आंब्या ही एक सिंपल पुळची करी केल्ल्या लसूण पियाव नातील आमगेले दीक मासा स्पेशल पुरा जन कोरून पळयाची तुमगेले व्यूज कमेंट सेक्शनान तू शेअर करायची थँक्यू